आयज आमी करूया सामकी रुचीक ग्रीन मसाला घालून बांगड्याची कटलेट। बांगडे पयली धुवन साफ करून घेयात। कायलीन थोडे उदक गरम करून तातूंत इल्लें मीठ आनी हळदीचो पिठो घालून ते उजळले बांगडे तातूंत घालात आनी हे बरें उकडून थंड करून हाजे बरें कपे काडून घेवपाक जाय। मिक्सरान इल्ली ओली कोथमीर, हरवी मिरसांगो, आमटाण, आलें, लसूण, सुके मसाले, मीठ, हळद आनी थोडे उदक घालून हे बरें वाटून घेवया। कायलीन तेल गरम करून तातूंत कांदो आनी आले लसणाची पेस्ट घालून हे बरें तळसून घेवया। तातूंत मागीर तो तयार केल्लो ग्रीन मसाला पेस्ट घालून तातूंत इल्लो हळदीचो पिठो आनी गरम मसाला घालून मिक्स करून हो मसालो आमकां थोडे वेळ शिजोवन घेवपाक जाय। हातूंत मागीर नुस्त्याचे कपे घालून मिक्स करून तातूंत इल्लो बेसन घालून तोय बरें मिक्स करून घेवया आनी थंड करून हांकां आमी कटलेट शेपीन रोल करून घेवपाक जाय। कटलेटीक मागीर दोनी सायडींनी बरो रवो लावन घेवया। कायलीन तेल गरम करून तेल बरें तापलें तशें ती एक रवो लायली कटलेट सवका कायलीर घालात आनी ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून ही आमकां दोनी सायडींनी बरी भाजून घेवपाक जाय। आनी तुमची ग्रीन मसाला बांगड्याची कटलेट खावपाक तयार आसा। सो ट्राय करात आनी फॉलो करात।